नमस्कार. जर अडकेच्या आयच्या भागात आम्ही आयला मडके या गावात आणि मडके या गावात आम्ही श्री देवी नवदुर्गा यांच्या पायाकडे आमचो आयचो भाग आम्ही घेतली. देवीचे नामस्मरण करून देवीचे नाव घेऊन देवीचे पायाकडे नतमस्तक जाऊन आम्ही आजच्या भागाक आम्ही सुरुवात करतली. सगळ्यां आमची जी इश्टिण्यो आसा तांकां खरेंच ह्या कार्यक्रमाची इतली ओढ लागला की खंयच्यान आमकां फोन येत आसता आणि तशेंच आमकां मडके हांगासरल्यान फोन आयलो आणि आमकां आयच्या देवीच्या पायाकडे हो कार्यक्रम घेवपाचें आमकां सौभाग्य प्राप्त जाला. ताका लागून आतां रोखडीच आमी भितर वता आनी कार्यक्रमाक सुरुवात करता. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. श्रीदेवी नवदुर्गेक वंदन करून आयच्या ह्या कार्यावळीक हांव शिवानी मडकयकर तुमचे सगळे महिला वर्गाचे स्वागत करता. आयज हांगा आमच्या मदीं प्रुडंट मिडियाच्या वतीन जरा हटके ह्या कार्यावळीच्यो सौ सारिका शिरोडकर आमच्या मदीं हाजीर आसात. हांव तुमचें स्वागत करता मॅम. हांव मागता श्रीमती शोभावती नायक हांणी तांचें मोलादीक भेट दिवन स्वागत करचें. मॅम हांव मागता तुमचे कडेन तुमी कार्यावळीक सुरवात करचें. जरा अडकेच्या आयच्या भागात हांगासर जमिल्ल्यांक सगळ्यांक मनापासून येवकार सगळ्यांचे स्वागत. हांगासर जितली आमची इश्टिण्यो आसात हांगासर तांच्या सगळ्यांच्या मदीं कसलो ना कसलो एक कला कसले गुण कसलो तरी स्वभाव तांचो वेगळो किंवा कितें तरी तेंचे कडेन अशें आसता जे दुसऱ्या बायले कडेन आसना म्हणून ती एक वेगळेपण तेंच्या मदीं आसता आनी ताका लागून प्रत्येक जी बायल आसता ही स्पेशल येता. सो हांगासर म्हणजे सगळ्यो इश्टिण्यो ज्यो आसा ते खरेंच म्हाज्या खातीर खूब स्पेशल आसात आनी प्रत्येक भागान आमकां खंयचो ना खंयचो नवीन टॅलंट मेळटाच. ताका लागूनच हांगासर आमच्यो ज्यो बायलो आसतात हांगासर येवन एक वेगवेगळो आपलो कलागुण दाखयतात किंवा खंयचे ना खंयचे एक कितें तरी स्पेशल तेंच्या मदीं कितें आसा तें तुमच्या मुखार हाडपाचो आमकां एक संद मेळटा. हांगासर आशिल्ल्यांक सगळ्यांक परत एक फावटी सांगता की जेन्ना तुमी हांगासर येता तेन्ना खंय तरी सुरवातेक टेन्शन आसतातूच पण जेन्ना हांगासर येवन कार्यक्रमाची सुरवात जाता तेन्ना तुमचो कॉन्फिडन्स लेवल पळोवन खरेंच मना काळजांतल्यान बरें दिसता आनी होच कॉन्फिडन्स प्रत्येकान आपल्या जिवितान दाखोवचो. सगळ्या बायलांच्या आनी चलयांच्या कलागुणांक वाव दिवपी तुमच्या मुखार मानसी हो इव्हेंट आमी घेवन येतात आनी ताका लागून बेगीनच्या बेगीन जी आमच्यो बायल्यो आसा चलयो आसा तेंच्या मदीं जे टॅलंट आसा सगळ्यांक पर्यंत पावोवपाची ही संद ही माची सगळ्यांक मेळपाची आसा. सो बेगीनच्या बेगीन म्हणजेच 29 फेब्रुवारी ही आमची लास्ट रेजिस्ट्रेशन डेट आसा. तेच्या पयलीं तुमी ह्या इव्हेंटाक मानसी हे इव्हेंटाक तुमी रेजिस्टर करचे अशें सगळ्यां कडेन मागता. आमी आयल्या मडकय हांगासर आनी श्री देवी नवदुर्गा हांकां नमन करून आजच्या कार्यावळीची आमी सुरवात करता आयच्या कार्यक्रमाची आमी सुरवात करता. सो हांगासर जमिल्ल्यांक सगळ्यांच्या मदीं उत्सुकता आसली की आयच्यो गेम खंयच्यो आयचे प्रश्न खंयचे. सो चड वेळ काडनासतना आमच्या आयच्या भागाक आमी सुरवात करता. खेळुया आमचो पयलो रावंड जो आसता फुगोट्यांचो रावंड आनी आज फुगोट्यो रावंडाक आमकां पार्टिसिपंट कोण मेळटा ती पळोवया आनी फुगोट्यो कश्यो खंय कश्यो फुटता त्यो पळोवया. फुगोट्या रावंडाची पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती. श्रीमती वासंती गावडे, शोभावती नायक, दिशा नायक, शालिनी नायक. ओके. सो ही आसा आमची 4 पार्टिसिपंट जी खेळटली फुगोट्यांचो रावंड आनी पळोवया तांकां प्रश्न खंयचे येता ते. आमची पयली पार्टिसिपंट आई नांव सांगा तुमचें. शोभावती. शोभावती. आमचे मगे हे 4 प्रश्न आसा भितर एक शीट तुवें काडपाक जाय. सो तुका प्रश्न खंयचो येता पळोवया आमी. एकूच काड. ओके. आमच्या आईक खंयचो प्रश्न आयला तो पळोवया आमी. आईक आमी एक सोंपोसूच प्रश्न दिवया करून. ओके. आई एक म्हण आसा ही तुवें पुरी करपाक जाय म्हण. हांव तुका अर्दी म्हण सांगतलें फुडली म्हण तुवें सांगपाची. हां येता मागीर तुका म्हणी. म्हणून येता पूण अनवळखीन जाल्यार कशें ना. खातलो जाल्यार चणे. खातलो जाल्यार चणे. फुडें कितें आयकलां केन्ना तुवें म्हण आयकूंकूच ना केन्ना. ही आयकना. तुमी आयकला खातलो जाल्यार चणे फुडें तुमकां कंप्लीट करपाक जाय ती. आईक आमच्या येना ती म्हण. तुमकां येता कोणा ट्राय करूं शकता. अशी आमी खूबदां उलयतना म्हणी म्हणटात. काकेत कळसा गावाला वळसा नाल्यार नाचपाक येना आंगण वांकडे असल्यो म्हणी म्हणटात आमी.
ओके जो आन्सर हांव दिता खातलो जाल्यार चणे बोल्सात ना आणे अशी म्हण आसली आई तू धालो बी म्हणटा हय. हय बरं आईकडे आम्ही धालो ऐकून घेऊया धाल्याचे 2 लाईनी श्री दालो रे दालो दालांनी खेळया रे दालो दालांनी खेळया मन्यो आल्यो मन्यो गेल्यो किदेगे सैऱ्यानो मन्यो आल्यो मन्यो गेल्यो किदेगे सैऱ्यानो आमी शेव आल्यो बाये की काजागे आमी शेव आल्यो बाये की काजागे तुमची लेक बाये कोणा बडया गे तुमची लेक बाये कोणा बडया गे ओके मोठ्यान धालो जोनी आई खातीर मोती आणता गे सादेर बायेचो बांग सादेर मोती आणता गे खरेंच खूप सुंदर तरेन म्हणलें आता तुम्ही म्हणटा धाल्यांक बी अशें हय सगळे हांगा घेतात भाग धाल्यांनी मोठ्यान धालो जोनी आमच्या आई खातीर तेणे खूप सुंदरशें हांगासर आमकां परफॉर्मन्स करून दाखयला दुसरी पार्टिसिपंट नांव सांगा वासंती सनेश गावडे तुमी कितें तुमकां कितें करपाक आवडटा ती पळय धालो म्हणटा तुका कितें आवडटा करपाक आं तिका धालो आवडटा काटाऱ्या म्हणटा कातार अरे वा बरें कातार चल कावळ्या रोट्टा कित्याक देरात तुका कोणी मारीत पारात म्हाजे पतीची खबर हाडल्या जाल्यार तूं चल्ले बऱ्यान उठ आरे पोरा वाजली 12 मेजावली चपडी घेवन चल्ले घरा मेजावली चपडी घेवन चल्ले घरा खरं मॉडर्न धालो जोनी तेंच्या खातीर तुमी आतांच पळयलें की आमचे हांगासर 2 ही जी आई आसा तेंच्यांनी कितले बरो परफॉर्मन्स हांगा दिलो असोच प्रत्येक बायलेन हांवें पयलींच सांगलां की कितें ना कितें वेगळो कलागूण आसतात हो तुमच्या मुखार आतांच एक घेवन आयलो आमची आई हांगा धालो म्हणटा काय बरी हांगासर एक आमची आई आसा जी काय बरें कातार म्हणलें अनएक्सपेक्टेडली हो परफॉर्मन्स तांचो पळोवपाक मेळ्ळो म्हाका बरें एक चीट काड तूं आई तुका आमी एक देवळाचो फोटो दाखयतली हां हे देवूळ खंयचें तें सांगपाचें तुवें हां तूं पळय आनी सांग ही मस्जिद आसा एक ती मस्जिद पळय तूं खंयची ती आनी तूं सांगपाची मस्जिद तुवें खंय पळयला ती येता याद येता हां ही मस्जिदचें नांव सांगपाक जाय खंयची ती राव हात वयर करा फक्त हात वयर कर राव फक्त हात वयर करा नाल्यार हेच मेळचें ना ऑडियन्सांतले कोण येता ते हांगासर येवं शकता सांगपाक तूं येता जामा मशीद उत्तर चुकला साफा मशीद उत्तर आसा फोंडेची साफा मशीद मोठ्या ताळ्यो जोनी तुजे खातीर नांव सांग अमिता महेश नायक ऑडियन्स प्रायज वता अमिता नायक हांकां मोठ्यान ताळ्यो जोनी तेंचे खातीर तांकां प्रेझेंट केल्या कॅश प्रायज फुडले पार्टिसिपंट वळख करून दी तुजी दिशा दिनेश नायक दिशा कितें करता तूं हाऊसवाईफ तुका पळय कितें येता तें ओके तेका आयला कभी हा कभी ना सो तुका खबर आसा कभी हा कभी ना कितें तें 40 सेकंदाचो टायम हय आनी ना म्हणनासतना तुका उलोवपाक जाय आनी हरशीं तुका मिक्स अप जावपाक आवडटा सो उलोवपाक आवडटात आसतलें ओके दिशा नायक बरोबर आमी कभी हा कभी ना खेळटली तुजो टायम सुरू जाता आतां इतलें टेन्शन कित्याक आयला आं भंय दिसलो आं नांव म्हणलें हांगासर ओके कभी हा कभी ना खेळपाक कोण येता हांगासर फुडें यो ओके ऑडियन्सांतले आमच्या बरोबर एक पार्टिसिपंट आयला नांव सांग शोभिता ओके शोभिता बरोबर आमी हो रावंड खेळटली तुजो टायम सुरू जाता आतां शोभिता तूं हांगासर जेवणाक मदत करपाक आयिल्लें येता आमी केन्ना आज तूं आयला ताका लागूनच हरशीं सद्दां येता आनी पालखी कितल्यांक आसता हांगासर 9:30 पालखी करून वतले घरा सगळें सुपतकीर वयतलें लागींच घर आसा लागीं आमी कशें येयला तर घोबर येयला गाडयेन येयला म्हजे तूं चलयता गाडी हय ओके शोभिता बरें खेळटाले ओके नेक्स्ट पार्टिसिपंट आमचे कभी हा कभी ना हो रावंड खेळपाक आयला नांव सांग माझें नाव मोहिनी नायक ओके मोहिनी तुज्या बरोबर हो रावंड सुरू जाता तुजो टायम सुरू जाता आतां तुका कार्यक्रमान भाग घेवपाक आवडटा न्ही खूब आवडटा तें कळ्ळेंच म्हाका वदळ गो आनी फोनाचेर तूंच म्हाजे कडेन कॉर्डिनेट करतालें रे हांवच कॉन्टॅक्ट करता ओके तुका कार्यक्रम पयलीं पळयल्लो खूब वेळा पळयला तो घेवपाची इच्छा आशिल्ली करतलें आशिल्ली पण मुद्दाम तुमकां हांवें आपयलें आनी आजूच कित्याक योजिल्लें करपाचें आज आमची नम आसल्या कारणान हांवें तुमकां सांगलें आनी दुसरो केन्ना कार्यक्रम नाशिल्लो खूब वेळा आसता पण तुका एकदा टायम आसना परत केन्ना आपयतलें आमकां तूं शिगम्याचे नमीक आपयतलें हय ओके सो
हे आशिल्ले आमचे मोहिनी खरेंच तेणे आमकां हांगासर आपयला हांगासर आनी सगळे अरेंजमेंट तेणेच केला. ओके, कभी हा कभी ना खेळपाचे आमचे हे शेवटचे पार्टिसिपंट. नाव सांग. माझें नांव शुभेच्छा नायक. शुभेच्छा बरोबर आमी हो रावंड खेळटा. तुजो टायम सुरू जाता आतां. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका सांग नांव तुजें कोणें दवरलें शुभेच्छा लग्ना पयलींचे म्हाज्या घोवान दवरलें. लग्ना उपरांत शुभेच्छात कितें दवरलें घोवाचें नांव कितें? संदेश. संदेश शुभेच्छा. ओके बरें मग कॉर्डिनेशन. सगळ्यांक शुभेच्छा दिवपाक जायना म्हणून शुभेच्छा दवरलें. ओके आणि तुका कशें खेळ खेळपाक आवडटा? आवडटा तशें आमी धालांक पळयता तेन्ना खेळटा. तूं झाडांनी घेता बा? धालांनी वता तशें आमी. तूं घेता? सगळ्यो वता कंपल्सरी भायर. कंपल्सरी वचपाक जाय? वचपाकूच जाय. ओके ओके मोठ्यान ताळ्यो आनी सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर जी हांगासर आयले आनी कभी हा कभी ना हो रावंड खेळपाक ट्राय केले पण कोणाक प्रायज मेळूंक ना. आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट उरल्या. आई या फुडें नांव सांग आई तुजें. शांती आनंद नायक. आई तुमी कितें करता? तुमकां कितें करपाक आवडटा? आमकां जेवण करपाक. जेवण करपाक. ओके आमचो शेवटचो प्रश्न. आई एक कोडे आसा हे तूं सारकें आयक आनी कितें तें सांगपाचें तुवें. तुमकां येता आसतलें पण प्रॉम्प्टिंग करनाका कोण फक्त हात बरें करून रावा. हे कितें तें सांगूंक जाय तुवें ना. सारकें आयक. सुब्ब लायो त्यात 1 रुपया. सुब्ब लायो तातूंत 1 रुपया. कितें तें सांग. सोप्पो तुका सगळ्यांक सोंपें तुका पडलां. प्रॉम्प्टिंग करनाका फक्त हात बरें करा तुमी. हां कल्ल. कल्ल? भाताचे कल्ल लावे. ना. सुब्ब लायो तेतून 1 रुपया. चंद्र. तारे. सारकें उत्तर. नाव सांगा तुमचें. श्वेता नायक. ओके सो ऑडियन्सान हो प्रायज वता श्वेता नायक हांकां तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. ओके सो फायनली आमचो फुगड्यांचो रावंड हांगाच सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड आनी फुडलो रावंड खंयचो तो तुमकां रोखडोच कळटलो खंयचो तो. धमाल जोडीच्या रावंडाक आमी सुरवात करता आनी आमच्या आयच्या भागांतली धमाल जोडी कोण मेळटली ते आमकां थोड्याच वेळान कळटलें. पयलीं वळख करून घेवया आमच्या 3 पार्टिसिपंट कपलाची जी खेळटली धमाल जोडी ह्या रावंडाक. आमचे पयली कपल आसा शोभिता नंदकुमार गावडे. शोभिता आनी नंदकुमार. दुसरी जोडी आसा रुपाली आनी नरेश नायक. आनी तिसरी जोडी आसा भारती आनी गोकुळदास नायक. ही आसा आमची 3 जोडयो ज्यो धमाल जोडीच्या रावंडाक खेळटली. वळख करून घेवया आमच्या पयल्या जोडीची शोभिता आनी नंदकुमार. म्हाजें नांव नंदकुमार गावडे आनी म्हाजी लग्नां जालीं 14 वर्सां जालीं आनी हांव कॉलगेटीन ऑपरेटर म्हणून काम करता टॅक्निशियन ऑपरेटर म्हणून. ओके आनी म्हाजें नांव शोभिता नंदकुमार गावडे. हांव हावजवायफ. आमच्या लग्नाक 14 वर्सां जालीं. ओके लग्न कशें आशिल्लें? लव मॅरेज की अरेंज? लव मॅरेज. ओके आनी कितें सांगतलें तेंच्या बद्दल? तेजे बद्दल सांगपाक म्हणल्यार वायफ मेळटी बरी मेळ्ळी म्हाका एकदम बरी मेळ्ळी. ओके आनी असो कितें गुण तुजो तुका चेंज करपाक जाय आशिल्लो पण आजून तो चेंज जायना अशें कितें आसा? खंयची क्वॉलिटी तेंच्या मदली की तुका दिसता की चेंज जावपाक जाय आशिल्ली? आतां तर सद्या चेंज करपाची म्हाका गरज ना. आतां जालीं 14 आतां 14 न्हू म्हणजे जशें लायफ चलता तें एकदम बेस्ट चलता आनी जिवनाक साथ बरी दिल्या तशें आनी कशें क्वॉलिटीचे भितर कांय चेंजीस करपाची गरज ओके ना. व्हेरी नायस. कितें सांगतले तांच्या बद्दल? कांय ना हरशी बरो आसा अशें. हरशी बरो आसा. ओके सो ही आमची पयली कपल आनी खरेंच बरें आसा जेन्ना कपल्स एकामेका कडेन पळोवन बरी हांसतात तेन्ना. कॉलगेट स्मायल. आमची फुडली जोडी सांगा तुमच्या बद्दल. माझं नाव रुपाली नाईक आणि माझे घोव नरेश नाईक आणि ते मार्शेलां कामां वयता कंपनी. आनी तूं कितें करता? आणि हांव हाऊसवायफ. हाऊसवायफ. ओके लग्नाक कितली वर्सां जालीं? 8 वर्सां. 8 वर्सां जालीं. ओके तांच्या बद्दल कितें सांगतले? कसो स्वभावान? तो स्वभावान बरो आसा. शांत स्वभावाचो कळटा. तूंच उलयता? तो म्हाका बरो सांबाळटा आणि तेणे आपल्याकूय गाडी घेतली म्हाकाय गाडी घेतली आणि सुशकात चलय म्हणटा म्हाका. ओके मोठ्यान चालू जाली आमच्या ह्या कपला खातीर. म्हाजें नांव गोकुळदास नायक. म्हाजो बिजनेस आसा गाडयांचो. म्हाज्या लग्नाक 32 वर्सां जालीं आतां आनी बरें आहा म्हाजें. कितें सांगतले तेंच्या बद्दल? तेंचे बद्दल तशें म्हजें कांय ना आसा तशें बरें. तेंच्या बद्दलूच सांगतो आनी कळना बद्दल सांगू नाका. हांव खंयी भायर सरपा जालें न्हू सांगलें तेका जाल्यार या रे आमचे कडेन जाल्यार रोखडो रेडी जाता. हांगासर रोखडे रेडी जाले येवपाक? हय आतांच हांवें फोन केलो आनी सांगलो अशें अशें आसा तेन्ना तुमी बेगीन येवपाक मेळटलें या. अरे वा. 10 मिनटांक तो येयलो. ओके मोठ्यान चालू जाली आमच्या ह्या कपला खातीर. खंयी अशें प्रोग्रामाक वचपा जाल्यार हांव म्हाज्या फ्रेंडां सगळ्यां बरोबर चल गो आमी अमके कडेन या अशें म्हणत जाल्यार सगळीं म्हाजी भायर सरता. ओके ओके सो ही आसा आमची 3 जोडयो आनी ती खेळटली आमच्या धमाल जोडी ह्या टायटला खातीर.
त्यांच्या खातीर एक गेम आसतली ती गेम तुमी खेळपाक जाय हितून विनर जातली ती जातली आमची धमाल जोडी ओके सोंपेशें तांकां टेन्शन आशिल्लें की कसले प्रश्न विचारतले सो तांकां प्रश्न विचारिना हांव आज सोमती डायरेक्ट गेम आमचे तिनूय जोडी रेडी आसात आमच्या आयचे धमाल जोडीच्या टायटलाक खेळपाक आनी गेम तांकां दिल्या ती पळोवंक शकता तुमी की कपल्सान तकलेचेर कप दवरला आनी तेंचे पांय आमी बांदल्यात सो तांकां ऑलमोस्ट 3 पांयांचेर चलून थंय वचून ती लायन क्रॉस करून परत रिटर्न येवपाक जाय ओके रेडी स्टार्ट ताळ्यो ताळ्यो तांच्या खातीर बेगीन कप रुपाली आनी नरेश हांकां मेळटा पार्टिसिपेशन प्रायज तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांच्या कडल्यान डिस्कावंट कुपन कॉंग्रेच्युलेशन भारती आनी गोकुळदास आसा ह्या आमच्या धमाल जोडी रावंडाचे रनर अप आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांच्या कडल्यान वो फूड कुपन कॉंग्रेच्युलेशन आनी आमच्या आयच्या भागांतली धमाल जोडी येता शोभिता आनी नंदकुमार तांकां मेळटा स्टुडंट कडल्यान कॅश प्रायज कॉंग्रेच्युलेशन कार्यक्रमात भाग घेवच्या पयलीं कितें दिसतालें आनी घेतकच कशें दिसतालें सांगा जरा हटके प्रोग्राम हांगा नवदुर्गेच्या प्रकारान सेलिब्रेट केलो ते आयज आनी हांगा आमी आयले बरोबर म्हाका कांय सरप्रायज जालो की बाबा अशें महिला वर्गान भितर असो एक प्रोग्राम जावपाचो आसा म्हणून आनी जेन्ना हांगा प्रत्यक्षान येवन जेन्ना भाग घेतलो तेन्ना इतलें बरें दिसलें की इमेज करूंक शकना सांगूंक शकना ओके थँक्यू आयच्या भागांतल्या फुडल्या रावंडाक आमी स्टार्ट करतात आनी तो म्हणल्यार आमचो हटके रावंड आयच्या हटके रावंडची गेम हटके आसतली पण पार्टिसिपंट हटके आमकां कोण मेळटा ती पळोवया हटके रावंडची पयली पार्टिसिपंट राधिका मडकेकर प्रेमा नायक विजया गावडे सुनीता नायक हटके रावंडची गेम कितें आसतली तुमकां सांगता पार्टिसिपंट म्हाज्या बरोबर रेडी आसात गेम आसतली ती अशी हांगासर तुमी पळोवंक शकता की आमी हांगासर बाटल्यो दवरल्या उदकाच्यो आनी तांकां मारल्या आमी सुतली तुमकां हांगासर रावून ती बाटली तुमचे कडेन व्हरपाक जाय सगळ्यांक पयली जी बाटली हांगासर हाडटा ती जातली हे रावंडची विनर गेम कळ्ळी सगळ्यांक आपापली सुतली हातीन धरात ओके रेडी स्टार्ट Clap, clap. Hey, shit. Saukar, saukar. Clap, clap. हटके रावंडच्या रनर जाता राधिका मडकेकर आनी तिका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज कॉंग्रेच्युलेशन्स आनी हटके रावंडची विनर जाता प्रेमा नायक मोठ्यान ताळयो जोनी तिच्या खातीर आनी तिका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज कॉंग्रेच्युलेशन्स आतां खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो शेवटचो रावंड जो आसता चक दे रावंड आयच्या भागांतल्या शेवटच्या रावंडाक आमी सुरवात करता आनी आमचो आयच्या भागांतलो शेवटचो रावंड आसा तो असो हांगासर पार्टिसिपंटाच्या पांयांक आमी बांदला एक बलून आनी तेंच्यांनी एकामेकाचे बलून फोडपाक जाय पण शेवटचो बलून कोणाचो उरता ती जातली हे रावंडची विनर
गेम पयलीं सगळ्यांक समजायला सो सगळ्यांक खबर आसा गेम कशी आसा ती. सो रेडी स्टार्ट. एक उरलो की स्टॉप करपाचें. क्लॅप क्लॅप. बायलांक आनी चलयांच्या कलागुणांक वाव दिवपी आमचो इव्हेंट मानसी हो तुमच्या मुखार बेगीनूच येवपाचो आसा. तर तुमकां जर ह्या इव्हेंटान वांटेकार जावपाक जाय जाल्यार तुमी बेगीनच्या बेगीन रजिस्टर करा बिफोर 29 फेब. हो आमची लास्ट डेट आसा तुमची रजिस्ट्रेशन घेवपाची. सो बेगीनचे बेगीन तुमी रजिस्टर करात आनी जायात आमची फुडली मानसी. सुजाता नाईक जाता आमचे आयच्या चक द रावंडचे रनर अप आनी ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन सुजाता. आणि आमच्या आयच्या भागातले चक द रावंडचे विनर येता आरती परवार आनी ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स एंड व्हेरी वेल प्लेड. मडकय नवदुर्गा देवळान घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा हांगासर जमिल्ल्या सगळ्या म्हाज्या इश्टिणींच्या जेंच्यांनी वेळान वेळ काडून हांगासर येवन आजच्या कार्यक्रमाची शोभा वाडयली. परत मेळुया फुडल्या भागान अशीच वेगळी कितें तरी हटके करपाक. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा येते हाटे चल एक धाड कोणाक एकटो. यो 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 आनी सगळे टेन्शनान रावूं नाकात मातशी. म्हाजो आवाज येता मागीर तुमकां सगळ्यांक. आं आमची पयली आई असो मायक धरा उलयतना अशें धरून उलया. ताका लागून तुमकां जर रजिस्टर करपाक जाय जाल्यार 19 न्ही 29 दिसा ते फट अशें अशीच राव फुडें वचूं नाका अशीच रावा फाटीत रावा. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा परत ना